महाराष्ट्रात आरोंदा जेटी बांधपाक आनी बार्जींची येरादारी करपाक सगळ्यो एनओसी आसा म्हण व्हाईट ऑर्किड कंपनीचो चेअरमॅन राजन तेली म्हणटा। मात न्हंयचो गाळ उसपुपाचेर गोंयच्या लोकांकडेन बसून चर्चा करपाची तयारी ताणें दाखयल्या। मात गोंयचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बार्जीच्या येरादारीक आनी गाळ उसपूंक मान्यताय दिल्ली ना। केरी तेरेखोल न्हंयतल्या बार्जीच्या येरादारीचें कितें चल्लां तें तांकां कांयच खबर ना। 2011ला 5 वर्षाची त्याची परवानगी मिळाली आणि आता प्रोसिजर 30 वर्षाचं त्या ठिकाणी सुरू आहे। लागणाऱ्या सगळ्या परवानग्या की पर्यावरणाची परवानगी लागते, कस्टमची परवानगी लागते, ह्या सगळ्या परवानग्या कंपनीने घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला त्या ठिकाणी सुरुवात केली। आज राजकीय वातावरण, राजकीय लोक त्याच्यामध्ये आल्यानंतर काही वातावरण त्या ठिकाणी दूषित करण्याचं काम ही राजकीय मंडळी या ठिकाणी करतात आणि गैरसमज पसरवण्याचं काम करतात। आणि खरं म्हणजे लोक वेगळे गैरसमज किंवा तिथली खडक काढणार, गाव पाण्याखाली जाणार वगैरे अनेक विषय त्या ठिकाणी करतात, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही। कुठलाही खडक काढण्याची त्या ठिकाणी गरज नाही, पण ड्रेजिंग साठी म्हणतात। फक्त ड्रेजिंगचा विषय आता आहे बघा, टेक्निकल जर मुद्दा असेल तर तो बसून दोन्हीकडनं तर सोडवता येईल ना। आम्ही काय बघा, नाहीतर काय आम्ही करायचं असेल अगोदर पण केलं असतं। माझी तुमच्या माध्यमातून लोकांना विनंती आहे, दोन्हीकडच्या आपण बसून एकत्र चर्चा करून। महाराष्ट्रातल्या आरोंदा जेटीकडेन वचपाक गोंयच्या केरी तेरेखोल न्हंयतल्यान बार्जींक वचचें पडटा। गोंयचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा बार्जीच्या येरादारीक ताणें तरी मान्यताय दिल्ली ना आनी कोणें एनओसी मागूंकय ना। ताका खंय कितें चल्लां तें कांयच खबर ना। आतां खंय तो चवकशी करतलो। Nobody has applied for any permission, neither have we given anybody any permission. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत दिल्ल्या लेखकांनी पुरस्कार परत घेवचे, दिल्ले राजीनामे फाटी घेवचे म्हण साहित्य अकादमीन उलो मारला। साहित्य अकादमीच्या मंडळाची शुक्रारा बसका जाली। साहित्यिकांचेर हल्ल्यांचो अकादमीन निषेध केलो। विचार स्वातंत्र्याचेर हल्ले जाता म्हण कांय साहित्यिकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत दिल्ले। गोंयचे साहित्यीक अकादमी कितें भूमिका घेता ती पळोवंक राविल्ले। ते आतां कितें करतात ते पळोवचें पडटलें। विनम्र अनुरोध करती है कि जाति, धर्म, क्षेत्र और विचारधाराओं के आधार पर मतभेदों को अलग रखकर एकता और समरसता को बनाए रखें। साहित्य अकादमी लेखकों के लिए लेखकों की संस्था है जो लेखकों द्वारा ही निर्देशित, संचालित होती है। पुरस्कारों सहित इसके सभी निर्णय लेखकों द्वारा ही लिए जाते हैं। इस संदर्भ में जिन लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस किए हैं या जिन्होंने अकादमी से अपने को अलग किया है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। फोंडा व्यापारी संघटनेत फूट पडिल्ली ना म्हण संघटनेचे वांगडी उलयतात। सोप्याचो विषय जाग्यार पडना। पालिकेन मार्केटाचे शेडीत आनी भायर बसपी वेपाऱ्यांक 12 आनी 6 रुपया सोपो थारायला। वेपाऱ्यांनी सोप्या आड हायकोर्टात आव्हान दिला। फोंडेचो आमदार बाजारकारांक कांयच आदार करिना म्हण वेपाऱ्यांचो आरोप। मार्केटातले कांय व्यापारी संप काळात थारायल्ल्या दरा प्रमाण सोपो भरपाक तयार आसात। पूण एक्चुअली आमचो एडवोकेट 6 आनी 12 हेका मान्य जावं नासलो म्हणून आमी परत हायकोर्टान पिटिशन फायल केलें। आमचें म्हणणें कितें चडशा लोकांचें की 6 आनी 12 आमी अंडर प्रोटेस्ट पयशे भरुया आनी आमी भर जाले। अंडर प्रोटेस्ट पयशे भरता पळय न्हू ते म्युनिसिपालिटी अकाउंटाक तशेंच उरता। म्युनिसिपालिटी कांयच तो करूंक मेळना। फाल्यां सकाळीं पयशे भरले ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी आमचेर एक्शन घेवंक शकता न्हू। मार्च म्हळ्यार ते आमकां कंप्लीट वांगडा भरचे पडत, ते तेन्ना लोकां कडेन भरपाक जावचें ना म्हणून आमी ते इल्ले इल्ले भरता तशें भरया अशें म्हणून आमचो सद्या हो इश्यू चल्ला मार्केटात। मार्केटांत फूड पडोंक ना, पूण जो कितें ज्या हितून तेणी चलयला पळय अध्यक्ष आहा पळय न्हू त्या हितून तेणी चलयला ते आमकां मान्य ना। इतकी वर्सां आमकां ह्या जर आमदारान आमकां कांयच सपोर्ट केलो ना। स्वतो जाला स्वामी समर्थ, घाबरू नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे, हे तेची भूमिका आसा। म्हणजे तुम्ही फुडें सरा, आपूण आसात तुमच्या वाटेच्यान म्हणटा तो सुभाषचंद्र बोस जा आनी यो फुडें आमकां आयज नाल्यार फाल्यां ते पयशे भरूंकूच जाय। आमी भरिना म्हणना, पूण आमकां न्याय दिया। घेऊया एक विराम।